बंगळुरूच्या NTCA रिजनल ऑफिसराचो असिस्टंट इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट राजेंद्र गरवाडान शिफारस केल्या ती अशी: म्हादय अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करचे. गोयच्या अभयारण्य संरक्षित वाठारांनी शिकारी प्रतिबंधक तळ जाय. अभयारण्याची शीम थारावची. अभयारण्याचो योग्य सर्वे जावचो. राज्य पावण्यार अभयारण्य व्यवस्थापन कृती गट जाय. वाघांच्या हालचालींचेर आनी पर्यावरणीय स्थितीचेर नदर दवरूंक NTCAन केल्ली मॉनिटरिंग सिस्टम चालीक लावंक जाय. अभयारण्यांनी जावपी अवैध कामांची म्हायती दिवंक इन्फॉर्मिंग नेटवर्क जाय. वायरलेस नेटवर्क जाय. फील्ड स्टाफाक वायरलेस हँडसेट दिवंक जाय. फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसराची नेमणूक जाय. कॅपॅसिटी बिल्डिंग कार्यावळी दवरपाक जाय. वन्यजीवा विशीं जागृती कार्यावळी दवरूंक जाय. लुकसाण भरपाय दिवपाची प्रक्रिया सोपी आनी सुटसुटीत जाय. अभयारण्या खातीर मॅनेजमेंट प्लानाची गरज. म्हादय अभयारण्या आनी बाकीच्या संरक्षीत क्षेत्रांचो विचार करून हेडक्वॉर्टर पणजे सावन वाळपय ना जाल्यार दुसऱ्या सुवातेर व्हरूंक जाय. तरणाटे सक्षम अशा फॉरेस्ट ऑफिसरांची अभयारण्या खातीर नेमणूक जाय. फूल फ्लेज कॅमेरा ट्रॅप बेस्ड स्टडी जाय. बरें शिक्षण, नोकऱ्यो, आरोग्य आनी बाकीच्या सुविधां खातीर अभयारण्यांतल्या गांवांक स्थलांतर करून वॉलंटरिली प्लॅनिंग जाय. गोळावले वाघांच्या हत्याकांडात आमच्यो कांय चुको जाल्यात आसत, मात ह्या फुडें वाघांच्या सांबाळाक लागीं लागीं सगळे तरेची जतनाय घेतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. आम्ही सगळ्या पद्धतीन वाघांची काळजी घेता. कांयच जर आम्ही सांगला की जो इन्सिडंट जालो ताच्या खातीर हांवें पयलींय म्हटलां वी आर सॉरी फॉर दॅट. आमच्या कडल्यान कितें चूक जाले आसता बट हेन्स फोर्थ वी आर टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल द प्रिकॉशन्स फॉर दॅट. आमी आतां सगळी इमिडिएट ट्रॅकिंग परत तांकां शिफ्ट करप ही सगळ्यो मेजर प्रिकॉशन्स जे आसा ते ऑलरेडी घेवपाक सुरू केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.